देश फुडें व्हरतले जाल्यार शिक्षणाशिवाय पर्याय ना। फक्त प्रामाणिक राजकारण देशाक फुडें व्हरूंक शकना। ताका बऱ्या शिक्षणाची जोड जाय। शिक्षण हो वेंचणुकेचो मुद्दो जावचो म्हूण दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया उलयलो। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीन मडगांवां घेतिल्ल्या आयडिया ऑफ इंडिया थ्रू एड्युकेशन चर्चासत्रांत सिसोदिया मुखेल सोयरो म्हूण आशिल्लो। बिलीफ ये है, हमारा बिलीफ ये है, हमारा विश्वास ये है, हमारा सिद्धांत ये है कि अगर देश को खड़ा करना है तो उसके लिए एकमात्र ऑप्शन एजुकेशन है, उसके अलावा कोई एजुकेशन ऑप्शन नहीं है। एजुकेशन ठीक करनी है तो ईमानदार पॉलिटिक्स उसकी जरूरत है, बट खाली ईमानदार पॉलिटिक्स से देश ठीक नहीं होगा। खाली सुपर पावर इकोनॉमिक सेंसेस बना लो आप, उससे देश ठीक नहीं होगा। अगर देश को ठीक करना है तो एजुकेशन इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर दैट। एजुकेशन इज द ओनली पाइपलाइन अवेलेबल टू अस। मैं चाहता हूं कि इस देश में एजुकेशन चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। इस देश में हमने देख ली पार्टियां, हमने देख लिए लोग, हमने देख लिए लीडर्स जो हमें हमारे धर्म के नाम पे वोट देने के लिए कहते हैं, हम उनको देते रहे हैं। हम उनको जाति, उनके क्षेत्र, उनके काम, उनके ग्लैमर के नाम पे देते रहे हैं। हमें उनकी एजुकेशन के प्रति अप्रोच, उनकी सोच को देना चाहिए वोट। और हम पूछ सकें अपने नेताओं से कि एजुकेशन पे क्या करते हैं, बताओ क्या कर सकते हो। हमारे बच्चे को इसको एजुकेशन चाहिए, इसको बच्चे को बताओ क्या दोगे। पुल तो ले लेंगे, पुल तो आप बनाओगे, इतना सारा टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, पुल नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे। आपको उस कॉन्ट्रैक्टर से पैसा भी तो लेना है। अगर पुल नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्टर पैसा कैसे देगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। आप एजुकेशन में बताइए क्या सिग्निफिकेंट चेंज करना है। साश्टीन आरोशी वादग्रस्त स्टार हॉटेल प्रकल्पाचे सामान घेऊन वचपी ट्रक लोकांनी आडायल्ल्यान गावांत मातसो तणाव जालो। हॉटेलाची केस पंचायत संचालनालयान आसतानाय खंय ट्रकाची थंय यो वच चालूच म्हूण लोक तापलो। तणाव जाल्ल्यान वेर्णा आनी वास्को सावन पुलीस पावले। मुरगांवचो जोड मामलेदार लोकांकडे उलयलो। ट्रक परत धाडलो। प्रकरण उपजिल्लोधिकाऱ्याकडेन वतले। कोण क्रेन आटाय, कोण आनी कितें आटाय, आण घेवपाक कोताय, आनी कितें करपाक कोताय, ही हॉटेल बांदपाक चॅलेंज कोताय। पूण ही हॉटेल पयशे खावपा लागून हें कोताय ही लोक। ही लोकां तरी हॉटेल नाका, ही कित्या लागून हॉटेल आटाय, कोणा फायद्या लागून आटाय। आनी हे आम ही सांगता कितें आमचे लोकां बराबर आसतले म्हूण आमी। लोकां बराबर कोण ना हे लोकां बराबर आसताय ते फकत चोरपाक। 2 हॉटेल ऑलरेडी आहात। व्हडलें हॉटेल 650 रुपयांचें हॉटेल हाडून फुडें सरलें। आमी इतलो गरीब लोक आसा तो हांगा चोर खंय वयतलो। हे आमचे वडील आहात तेणी चिंतूंक नाका। पयलो म्हणटा तो मेन आमचो सरपंच, दुसरे आमची MLA, तेणी फुडें सरून आमकां मिलेशन हेल्प करूंक जाय। कित्याक आमी फावंडर मेंबर हांगले आमचे लायफ कवर जालें हांगासर। कुमट्यांनी रावन हें करून आमी धाकट्यांनी घरान धाकटीं आमी घरां बांदल्यात। आनी आतां ही हॉटेलां आमी परमिशन दिलें ऑलरेडी 2 हॉटेलां हाडून। आतां व्हडलें तिसरें हाडून आमचो सरपंच फुडें सरला सगल्यांचो आदार घेवन कितें कोण पळयता। केन्ना सरपंच येवन आमचे त्रास पळयना। रातचें कितें घडटा तें हांगा ती पळय नेबरां पळय शेजारी रावता ती रातची न्हीद पडना हॉटेलाचेर आवाज आयकून। तरूय आमी सोंसता। आतां आमच्यान सोंसूंक जायना आनी येदें व्हडलें हॉटेल येयल्यार आमी गांव सोडून वचपाचें। हो मॅटर कोर्टांत आहा, हो मॅटर NGTन आहा, प्लस हो हे हॉटेलाची फायल विजिलन्स डिपार्टमेंटान आहा। तरी आसतना हें काम हिंगा घडटा। लास्ट टायम तांकां आमी आपोवन हिंगा पोतून धाडले, येयलो ते मामलादार येयलो आनी मामलादारान कितें सांगपा तें सांगून तें कोण पोतून धाडले। आयज ते पत्ते येयले आनी आयज आमी ताका डॉक्युमेंट कितें आहा काय विचारतकूच तो आमकां पंचायतीची एक हें दाखयता, पेपर दाखयता टेम्पररी NOC म्हूण। कितें जाल्यार ही जमीन जी आहा ही CRZ पडटा। कितें CRZची NOC ना तेका, कितें फॉरेस्टाची NOC ना तेका, हेल्थाची NOC ना तेका, PCPची NOC ना तेका, जाल्यार हें कशें घडटा। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।